मातेवा प्रमाणे सुवार्थ अध्याय 20 दाका मळ्यांतले वावराडी सर्गींचे राज्य अशे म्हणयेत. एकलो धनी आपल्या दाका मळ्यांत दीस कुलीच्या आळांक एकठांय करूंक म्हूण फांत्यार उठून भायर सरन गेलो. हर एकल्याक दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी दिता म्हणून निश्चित करून ताणे आपल्या दाका मळ्यांत तांकां कामाक धाडले. सकाळींच्या 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो आनी सांते लागे रिकामे उबे आसलेले हेर थोडे जण ताणे देखले. तुमी म्हज्या दाका मळ्यांत कामाक वसा म्हणालो तो, आनी तुमकां फावो ती मजुरी हांव दितलो. आनी ते कामाक गेले. परत्यांनी दनपारांच्या 12 वरार आनी उपरांत 3 वरार तो भायर गेलो आनी तशेंच केलें. शेकी सांजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेल्ल्या वेळार सांते लागीं उबे आसलेले आनीकय थोडे जण ताका मेळ्ळे. तुमी सगलो दीस हांगा रिकामे रावून कित्याक वेळ पाड करतात? म्हणून ताणें तांकां सवाल केलें. कोणेय आमकां कामाक धरूंक ना म्हणून तांणी जाप दिली. तो तांकां म्हणालो, बरें, तुमी म्हज्या दाका मळ्यांत वचून कामाक लागा. सांज जाली आनी मळ्याचो धनी आपल्या मकादमाक म्हणालो, आळांक आपय आनी तांची मजुरी दी. निमाण्या थावन सुरू करून पयल्याक पर्यान दिवन वच. तवळ 5 वरार काम धरलेले मुखार आयले आनी जण एकलो 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी घेवन सरलो. उपरांत पयले कामाक धरलेल्यांची सर्ती आयली. आपणाक चड मेळटले म्हूण तांणी चिंतलें, पूण तांकांय मेळ्ळे जण एकल्याक 1 रुपया नाणें. तो घेवन धन्याक पुरपुरोन ते म्हणाले, निमाणे कामाक आयिल्ल्यानी 1 वराचे मात्र काम केला, पूण आमी खरकट्या वतांत पडून दीसभर घोळ्ळ्याव. जाल्यार आमकां दिल्ली तितलीच मजुरी तुवें तांकांय दिली. तवळ धन्यान तांचे मदल्या एकल्याक जाप दिवन म्हणलें, आळे इश्टा, तुका हांवें कांय अन्याय करूंक ना. दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी घेवंक तूं ओप्पलोय न्हय? आतां घे तुजी मजुरी आनी चल. तुका दिल्ले तितलीच हांवें निमाणे कामाक धरलेल्यांक दिवची ती म्हजी खुशी. म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना कितें? वा म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपता? अशें जीं कोण निमाणीं आसात तीं पयलीं जातालीं आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणीं जातालीं. जेजू आपल्या मोरणानी जिवनपणा विशांत 3रे फावटी उलयता. उपरांत जेजू जेरुसलेमाचे वाटेर आसतना आपल्या भाराशिसांक कुशीन आपोवन तांचे लागीं गुठान म्हणालो, पळया, आमी आतां जेरुसलेमाक वेतांव. थंय मनशा पुताक धरून प्रधान याजकांच्या आनी शास्त्र्यांच्या हातांत दितले. आनी ते ताका मरणाची शिक्षा ठरयतले आनी परगावी अधिकाऱ्यांचे अधीन करतले.
ते ताची खेळकुळा करतले, ताका जरबांद मारतले आनी ताका खुर्सार जोडतले. पूण तिसऱ्या दिसा देव ताका जिवंत उठयतलो. एक आवयची विनंती. तवळ झेबेदेवाच्या पुतांची आवय तांकां सांगाता घेवन जेजू सरशी आयली आनी ताच्या पांयां पडून एक उपकार मागी लागली. तुका कितें जाय म्हणून जेजून तिका विचारलें. ती म्हणाली, तुज्या राज्यांत ह्या म्हज्या 2 पुतां मदल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तूं बसयतलोय म्हणून म्हाका भास दी. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेनात. हांव पियोंक वेता ती काल्स तुमी पियोंक शकतात वे? ते म्हणाले, आमी शकता. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें, पूण कोणे म्हज्या उजव्याक कोणे म्हज्या दाव्याक बसचें तें थारावचो अधिकार म्हाका ना. ज्या कोणा पासत म्हज्या बापान हे जागे दवरल्यात तांकांच ते मेळटले. हेर 10 जण हें आयकून ह्या 2 भावांचेर रागान पेटले. देखून जेजून तांकां सकटांक सरशी आपोवन सांगलें, संवसारी अधिपती लोकां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडचून धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मोदें तशें जायनाये. तुमचे मोदें वर्तो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं आनी तुमचे मोदें पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं. मनशा पूत ही हेरांक आपले सेवा साकरेक लावंक न्हय, बगार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे चडवणे पासत आपलो जीवच दिवंक म्हूण आयला. जेजू 2 कुरड्यांक बरें करता. जेरिको थावन जेजू आनी ताचे शिस भायर सरून वेताना एक व्हड लोकांजमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. 2 जण कुरडे त्या वेळार मार्गाचे देगेर बसून आसले. जेजू तेणे पाशार जाता म्हूण सांगलेले आयकताच ते भोब मारी लागले, सायबा, दाविदाच्या पुता, आमची काकुळट कर. लोकान तांकां वोगे रावा म्हणून बेश्टायले. पूण ते, सायबा, दाविदाच्या पुता, आमची काकुळट कर म्हणून आनीकी व्हडल्या ताळ्यान भोब मारूंक लागले. तेव्हां जेजू रावलो आनी तांकां आपोवन विचारी लागलो, हांवें तुमकां कितें करी जाय म्हणचे तुमी? ते म्हणाले, सायबा, आमच्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजून तांकां कणवळाय दाखोवन तांचे दोळे आपडले. तक्षणच तांकां दिश्ट मेळ्ळी आनी ते ताच्या फाटल्यान गेले. आमेन.